ब्रेस्तार 26 ओतूब्र. मुखेल बोल. हांव प्रितमेचेर शांती हाडूंक आयलां अशें तुमकां दिसता? नियाळाक आदार. एक कुटुंबांत आवय बापूय पूत आनीक धूव आसली. सदांच एकामेकाच्या मोगान जियेतालीं. एकामेकाचो हुस्को तांकां आसलो. मागीर जशीं वर्सां जातात तेन्ना पुताक लग्न करतात आनी सून आपल्या नव्या घराब्यांत भितर सरता. जसो वेळ वेता सांगातान खुशाल रावतात. पूण कांय फावटी सासू आनी सून एकामेकाचेर वांगडें मोन घेवन जियेतात. घरांतलीं उलयनासतना रावतात. घरांत सगलो बोवाळ. कुटुंबांत मागणें देस करप उणें जायत वेता. कुटुंबांतली शांती बिगडटा. कोणाक कोणाचेंच पडून वचना आनी कुटुंबांत एके भाशेन फूट पडटा. जेजून सदांच सगल्यांक शांतीन जिवंक शिकयलें. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, हांव प्रितमेर उजो पेटोवंक आयलां. कित्याक बापूय पुताचेर आड, सून सासूचेर आड वेतिली. जेजू केन्नाच फामिलींत फूट घालूंक सोदिना. पूण पडटें जाल्यार जेजू मोगान आनी एकवटान रावूंक शिकयता. जी कोण जेजूची बरी तत्वां आपणावंक फाटीं सरतात तांचें जिवीत एके तोरवारी भाशेन जावंक पावता. जशीं आमी जेजूचे शिकवणे प्रमाणें वाडटा तेन्ना आमी आमचें जिवीत आनी दुसऱ्यांचें जिवीत शांतीन भरता. जंय प्रिती मोग आसता थंय जेजू हाजीर आसा. तर सदांच न्हयच फकत कुटुंबांत पूण आख्ख्या समाजांत एकवटान आनी शांतीन जिवोया. म्हजो थाराव. सदांच शांतीन जिवंक हांव वावुरतलीं.